वास्कोच्या मंगोर हिल वाठारात रावपी प्रदीप यादव हांणी केल्ल्या मारहाणीच्या तक्रारी वयल्यान वास्को पुलिसांनी अमित गावडे ह्या नावाच्या तरणाट्याक ताब्यात घेतला। अमितान आपल्या दुकानात घुसून आपणाक मारलो तशेंच आनी एका भुरग्याक घास काडलो अशी तक्रार यादव हांणी केल्या। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान हे झगडे जाला म्हणपाचें पुलीस सुत्रांकडल्यान कळून येता। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। ट्युशनाचेर येयलो, शॉपान दूध घेवपाक गेल्लो, मागीर अमित गावडे छोटे म्हणटा तेका, तो पिवन आहलो, येयलो रॉड घेवन भायर यो म्हणपाक लागलो तेका, तेजो भावाक अमन यादव। मागीर तो आपूण कितें भायर यो म्हणपाक लागलो, तेणी भायर येवंक ना, तो भितर शॉपार भितर गेलो आनी कावंटर फोडलो आमचो आनी सामान बीन सगळें हांगा थंय उडयलो आनी तेका मारपाक स्टार्ट केलो थंयच्यान। आनी तितक्यान प्रदीप यादव म्हणून आसा तो सायडीक आहलो, तो आडोवपाक येयलो बाईक धरून, तेकाय मारलो। प्रदीप यादव है। मैं अपने शॉप पे जाने के लिए मैं उधर गाड़ी खड़ा करता था सर, डेली मैं खड़ा करता हूँ गाड़ी। उधर मैं दावोली में जाने के लिए अपने शॉप पे जाने के लिए गाड़ी निकाल रहा था, तब तक आके मेरे को मारने लगा था। अमित गावड़े छोटू सर।